सूट करूयात मंगलाचरणाना. हरे कृष्णा. आईची हे सत्संगांतू उपस्थित आशिल्ले सर्व भक्तजनांक बांधवांक हृत्पूर्वक स्वागत करता सर. तुमका सगळ्यांक गौर पौर्णिमाचे म्हळ्यार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभू हांगेले अवतरण जल्ल दिवसाचे हार्दिक शुभाशय. प्रोग्राम स्टार्ट करताना सुरवेरी परम पूज्य जावन आमगेल गुरु पर्याल पुरा उडगास करचेकोस्कर सुरवेरी मंगलाचरण सांगता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे कलियुगांतू सर्व भक्त जनाले उद्धार करच्याक साक्षात श्री कृष्णोची अवतार घेवन चैतन्य महाप्रभू जावन आयल आसा. गौडीय वैष्णव परंपरा स्थापन केलेले श्री चैतन्य महाप्रभू हांनी श्री शिक्षाष्टकम हांगेलेची रचना भागवत पुराण कोंकणी श्री शिक्षाष्टकम सेशन्स ऑलरेडी स्टार्ट केल्यांची. तुम्ही सक्कड रेग्युलर जावन अटेंड करता आसा ती म्हण हांव लेखता आसा. हांतू हांनी नाम संकीर्तना विषय आमकां सांगून दिला. नाम संकीर्तन कोरून कशी आम्ही आमगे जीवन उद्धार करू येत म्हळ्यार एक उपदेश बरे हांगा आमकां केल्लेलो आसा. असल एक सुप्रीम पर्सनॅलिटी हुंचेरी आयिल दीस गौर पौर्णिमा. श्री चैतन्य महाप्रभू सुमार एक 550 वर्सां फुडें फाल्गुन मासांतू पुनवे तिथीक श्री जगन्नाथ मिश्रा आणि माता सची देवी हांगेले पूत जावन नवद्वीप मळेल कडेन वेस्ट बेंगॉलांतू प्रकट जाल्लेलो आसा. आता हांव भागवत पुराण कोंकणी टीमांतुले माताजी सगळ्यांक स्वागत करून तांणी सार्वभौम भट्टाचार्य रचित श्री सचीसुत अष्टकम रिसाइट कोरका म्हूण सांगून निमगून घेता आसा. शिल्पा शेणै माताजी, भारती माताजी, वीणा माताजी, गिरिजा माताजी आणि विद्या माताजी पुरा रेडी आसाच वे. वेलकम वेलकम तुम सगळ्यांक. स्टार्ट करूयात माताजी. हरे कृष्णा. श्री सची सुताष्टकम विरचित श्रील सर्वभौम भट्टाचार्य. नव गौरवरम नव पुष्पशरम नव भावदरम नव लास्यपरम नव हास्यकरम नव प्रेमवरम प्रणमामि सचीसुता गौरवरम प्रणमामि सचीसुता गौरवरम. नव प्रेमयुतं नव नीतसुजं नव वेशकृतं नव प्रेमरसं नव धाविलसा शुभ प्रेममयं प्रणमामि
सचीसुता गौरवरं प्रणमामि सचीसुता गौरवरम्। हरिभक्तिपरं हरि नामधरं करजाप्यकरं हरि नामपरं नयने सततं प्रणयाश्रुधरं प्रणमामि शचीसुता गौरवरं प्रणमामि शचीसुता गौरवरं सततं जनता भव तापहरं परमार्थपरायण लोकगतिं नवलेहकरं जगतापहरं प्रणमामि शचीसुता गौरवरं प्रणमामि शचीसुता गौरवरम्। निज भक्तिकरं प्रियचारुतरं नट नर्तन नागर राजकुलं कुलकामिनी मानस लास्यकरं प्रणमामि सचीसुता गौरवरं प्रणमामि सचीसुता गौरवरं करतावल कलकण्ठरवं मृदुवाद्य सुवीणिकया मधुरं निज भक्ति गुणावृत नाट्यकरं प्रणमामि सचीसुता गौरवरं प्रणमामि सचीसुता गौरवरम्। युगधर्मयुतं पुनर्नन्दसुतं दरुणी सुचित्रं भवभावमुचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि सचीसुता गौरवरं प्रणमामि सचीसुता गौरवरम्। अरुणं नयनं चरणं वसनं वदने स्वलितं स्वकनामर्तनं कुरुते सुरसं जगतं जीवनं प्रणमामि सचीसुता गौरवरं प्रणमामि सचीसुता गौरवरम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माताजी तुमक सगळ्यांक शिल्पा शेणे माताजी, भारती माताजी, वीणा माताजी, गिरिजा माताजी आणि विद्या माताजी तुम सगळ्यांना चंद कोरनो श्री सचीसुताष्टकम आमका ऐकून दिले। थँक्यू धन्यवाद। गौर पौर्णिमा प्रति वैष्णवांक एक परबची म्हूण सांगू येता ताकाची सेलिब्रेट करच्याक आणि आमका तांगेल विषय जावन आणि काही मस्त विषय पळू का म्हूण सांगून भागवत पुराण कोंकणी आजी आणि तशीची फाय 2 दीस सत्संग दवरले ती तुम्ही सगळ्यान 2 दीस सगळ जणांनी येऊन अटेंड करनो आणि काही चड विषय तुम्ही मना करता म्हूण सांगून विनंती। आता एक भजन ऐकूया। श्रीमती सौम्या माताजी हांगेल देखून एक भजन। सौम्या माताजी मी रेडी आसात वे?
हरे कृष्ण माताजी. ओके माताजी, आम्ही रक्तासाची तुमगे भजन ऐकूच्याक. हरे कृष्ण. ओल्ड हरे गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते नयने बबनीरा. गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते नयने बबनीरा. आराक बेनीताय चंदेर करुणा होइबे संसार बासना मोरा कबे तुच्छ हबे. आराक बेनीताय चंदेर करुणा होइबे संसार बसना मोरा कबे तुच्छ हबे. विषयाचारिया कबे शुद्ध हबे मना कबे हम हे रहबो श्री वृंदावन. विषयाचारिया कबे शुद्ध हबे मना कबे हम हे रहबो श्री वृंदावन. रूप रघुनाथा पदे होइबे आकुति कबे हम बुझाबो से जुगल प्रीति. रूप रघुनाथा पदे होइबे आकुति कबे हम बुझाबो से जुगल प्रीति. रूप रघुनाथा पदे रहु मोरा आशा प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास. रूप रघुनाथा पदे रहु मोरा आशा प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास. गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते नयने बबनीरा. गौरांगा बोलीते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते नयने बबनीरा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. धन्यवाद सौम्या माताजी. भारी मधुर शिलेख भजन आमका ऐकून दिवची दिलेल्या. धन्यवाद. थँक्यू. आता वाळ सांगील बरी. आता गौरपौर्णिमा विषय जावन सत्संग आजी आणि तशीची फाय असा भागवत पुराण कोंकणी हन्नी आमका सम अर्थ जावो कळो म्हण सांगून आज एक 3 टॉपिक तशीची फाय एक 3 टॉपिका विषय आमका सांगून दिता आसाची. ब्रीफली अथावा आईचे टॉपिक्स खंयचे आणि कोण स्पीकर्स म्हण सांगून एक पटी सांगता आसा. आजी द एडवेंट ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभू सुरवेरी हे आमका सांगच्या येता आसा ती हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभूजी. ताजी नेक्स्ट द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड इन हिज चाइल्डहुड एंड यूथ हे सांगच्या येता आसा ती हिज ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभूजी हन्नी. ताजी नंतर द लॉर्ड बिगिन्स द टूर ऑफ साउथ हाचे विषय आमका हिज ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभूजी हन्नी सांगच्या येता आसाची. तशीच फाय
आणि 3 टॉपिक्स कव्हर करता आसाची. लॉर्ड इन्स्ट्रक्ट्स श्रीला रूपा गोस्वामी हाचे विषय जावन हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी आमकां सांगताची. मागीर लॉर्ड इन्स्ट्रक्ट्स सनातन गोस्वामी इन द सायन्स ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ हाचे विषय आमकां हर ग्रेस राधिका भाव माताजी सांगच्या येता आसाची. मागीर द एक्स्टॅटिक डान्सिंग ऑफ द लॉर्ड एट रथ यात्रा हे टॉपिकारी आमकां हर ग्रेस मथुरा माता देवकी माताजी येता आसाची. सो कोणे मिस कोर नाकाची. आईच्या आणि फायच्या प्रोग्राम तुम्ही सगळ्यां येवन ऐकून आम्ही सगळ्यांक हाजे विषय कळका म्हणून सांगून विनंती करता आसा. आणि आईचे फर्स्ट स्पीकर रमण हरिदास प्रभुजी हांगेल विषय जावन हांव फर्स्ट टॉपिक तांणी घेता आसाची. तांणी आजी द एडवेंट ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभू ह्या विशयांतू सांगू येता आसाची. भागवत पुराण कोंकणीन तू रेग्युलर जावन अटेंड करता आशिल्ला सगळ्यांक हांगेल परिचय अगत ना म्हण सांगल्यार हांनी पुरा जनाक गोत आसा. हांनी उल्लोचे नमुना आमकां पुरो भारी इश्ट जाता. हांनी बेसिकली हांनी केरळचे पयनूराचे हांगेल कार्मिक नाव जे रमेश कामत म्हणून हांनी कॅनरा बँक रिटायर्ड एम्प्लॉई. तशीच हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी हांनी परम पूज्य जावन आशिल्ले जयपताका स्वामी महाराज हांगेले शिष्य. भजन्स आणि कीर्तनांतू आम्ही हांकां सुमारपटी पळयल्यांती. तशीच प्रभुजी एकादशी सेशन्स आणि सत्संग तो सुमार टॉक्स आणि पुरा दिता आसताची. हांगेले चेडू मरे अशीच भजन कीर्तन सत्संगांतूची मुखार सिता आसांती. देवस्थानांतू हांनी पुरा जन एक्टिवली पार्टिसिपेट करून भारी चंद रितीरी आमकां सगळ्यांक एक मार्गदर्शन करता आसाची. प्रभुजी तुमकां हांव हरे कृष्ण महामंत्र सांगून हे आयच्या प्रोग्रामाक तुमगे टॉपिकाक तुम्ही उलोवच्याक स्टार्ट करूं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रभुजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा स्वर्गता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्री गुरु जयपताका स्वामी महाराज की जय. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. इस्कॉन गुरु ब्रह्मरा की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय. हरिनाम संकीर्तन की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री गौरपूर्ण महोत्सव की जय. हरिनाम संकीर्तन की जय. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आगमन हे विषयांतू एक 15-20 मिनट उलोवचे महासेवा हे महाभाग्य म्हणून सांगूया. म्हाका इस ग्रेस मुरलीधरन चरण दास आनी इस एक्सपर्ट टीम आनी म्हाका दिलेलो आसा ताका हांव तांकां आभार प्रकट करता. तांकां धन्यवाद तांची अभिवंदना. चैतन्य महाप्रभुला आगमन चरित्र अति विपुल अति विस्तृत 15-20 मिनट हे आमचो उलोवचे म्हळ्यार मिनट उलोवचे म्हळ्यार हे देवान म्हाका दिल्लें एक सांद बुद्धी आसा न्हय ताका हे बुद्धीक पराजय अशें म्हणून मस्त कश्ट म्हणून दिसता म्हाका कळ्ळें. हे बुद्धीक हे दौत्य हे मस्त कश्ट म्हणून म्हाका दिसता. ते निमित्त हे विषय इम्पोर्टंट जे आसा ಸ್ವಲ್ಪ पॉइंट्स कळ्ळें ಸ್ವಲ್ಪ इम्पोर्टंट पॉइंट्स हांव तांतू एक 41-42 पॉइंट्स हांव परिमित करून दवरला आसा कळ्ळें. ते निमित्त ते तुमकां हांव समर्पण करून उलोवचें आवडटा. म्हळ्यार एकदां एक टायम मॅनेज म्हणून सांगू येते कळ्ळें. ते म्हळ्यार त्या टायमाक आमी करता न्हय ते म्हळ्यार तुमकां हांव हार्दिक स्वागत करता. तुमगे अनुग्रह म्हाका आसूं गा म्हणून प्रार्थना करता.
आनी आमकां मुखार सुया. कृष्णावर्णं तृषा कृष्णो सांगो पांगा अस्त्र पाशदम् यत्ने संकीर्तन प्रायेरजन्ति हि सुमेधसा यजन्ति सुमेधसा आ हे अति मनोहर जानसले श्लोकु आणि प्रसिद्ध श्लोकु हे श्रीमद् भागवतांतुलत म्हणजे योगेंद्र कोण निमी महाराजलागी हे करभाजना योगेंद्रನ संगीत श्लोक दियो म्हणजे हे कलियुगांतु कृष्ण एक भक्ताले रूपाने चैतन्य महाप्रभुले एक रूपांतु अवतरित्याने तावत राजान यत्ता मनुष्य एक भविष्यवाणी अंतु केलेरस कळवा एक भविष्यवाणी प्रेडिक्शन ये चेर्थांतु विंगड वेदशास्त्र पुराणादि ग्रंथांतु असल भविष्यवाणी केलेरस महाभारत विष्णु सहस्रनाम कूर्म पुराण गरुड़ पुराण देवी भागवत नरसिंह पुराण पद्म पुराण ब्रह्म पुराण मत्स्य पुराण मार्कंडेय पुराण वामन पुराण इत्यादि अंतु पराई ये भविष्यवाणी केलेलस अंतु भागवत मातने तवळी नेक्स्ट पॉइंट कस मारी युगावतार वर्ण कसले सत्ययुग श्वेत वर्ण त्रेतायुग रक्त वर्ण रेड द्वापर युग कृष्ण श्याम वर्ण आणि कलियुगांतु पीत पीत वर्ण मग सुवर्ण वर्ण गोल्डन कलर राधा रेणले वर्ण हेमांग ये कलियुग धर्म कसले हरिनाम संकीर्तन प्रचार आणि संकीर्तन प्रचार आणि पंचायत पॉइंट कस मारी ये मायापूर नवद्वीप पुण्यभूमंतु चैतन्य महाप्रभु अवतार जलो माता सची देवी पिता जगन्नाथ मिश्र दोग्गई पुण्यात्मा मगरे आगमन दिवस कंचे 1460 फल्गुण पुन्नव पौर्णमी होळी दिवस संध्या वेळ चंद्रग्रहण वेळ अका गौरव पूर्णिमा म्हणताजी दिवस म्हणताजी या भक्त जन ये पुण्य नदींದು स्नान कोर्नो ये हरिनाम संगीत शब्द स्पंदन निकट पार्षद सहचारी सेवगी पॉइंट मळारे नित्यानंद प्रभु मगरे अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित श्रीवास पंडित रामानंद राय मगरे स्वरूप दामोदर आदि प्रकट झाली मगरे अवतार पुढे आराध्य मलगडजने रेस्पेक्टेबल सुपीरियर्स आल्सो अवतार झाली जगन्नाथ मिश्रा सची माता माधवेंद्र पुरी केशव भारती ईश्वरपुरी अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित हरिदास ठाकुर आचार्य रत्न विद्यानिधि आदि जनपरा मगर चैतन्य महाप्रभु का अनेक विख्यात नामस प्रमुख जानु श्री गौरांग श्री निमाई पंडित श्री विश्वंभर श्री नवद्वीप चंद्र आदि ब्रह्माले मध्याह्न वेळारी अशिले कलियुगांत चैतन्य महाप्रभु अवतार दिलो कृष्ण स्वयं दापर युगांत अवतार तरी अशिले नेक्स्ट कलियुगांत आता चैतन्य महाप्रभु अवतार दिलो चैतन्य महाप्रभु कोण महावदान्य परम कृपालु महादानी कारुण्यवान कारुण्यावतारू दयावतारू कॉन्फिडेंट
ये किसी कसले अवतार यो ये अवतार में मुख्य गुट्टू छन्न म्हणता कॉन्फिडेंशियल इनकार्नेशन चैतन्य महाप्रभु दौत्य कसले मिशन हरिनाम हरिनाम ये सौजन्य वंटूनु पतिरात्मा गिले कीर्ति शुद्ध गोर्नु पोर्तुनु चांगले चांगले घर कडे वापस पेटोचे या दौत्य अवतार उठ्टु कसं शस्त्र इलाय शस्त्र घेऊन कसं लायलाय आयुध हरिनाम संकीर्तन यत्न तेरा आयुध ते अस्त्र आणि ते आयुध आणि जनांगले सत्य अभितरी वास करचे काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य इत्यादि शत्रुओं का नाश करचे आयुध विसाज पाइंद शैशवावस्था तो जी चुट्याना चाहिए रोण 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 सकडान जकरान संकीर्तन करैला कळवा शिशु जावस्ना चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संशील भक्त विंगड 4 वैष्णव संप्रदाय ब्रह्म रुद्र लक्ष्मी आणि कुमार संप्रदाय अंतो अतन सुगुनो दोंदोनी सिद्धांत काणो ब्रह्म गौडीय माध्व संप्रदाय सृष्टिಗೆಲ್ಲೇ मुनु सांगतात कळवा मगरी इस कोण ये संप्रदायाचा स्वीकार करता या फॉलो करता मगरी चैतन्य महाप्रभु 48 इयर्स मगरी 48 वर्ष चैतन्य महाप्रभु धाराळांतो अशिलो प्रथम 24 इयर्स 24 वर्ष गृहस्थाश्रमांतो नवद्वीपांतो वास केले मगरी विश्वरूप म्हणल्यार ताका भाव तो संन्यास स्वीकार करून गेलो मगरी विष्णुप्रिया बायला साक्षात लक्ष्मी अवतारू कळवा मगरी ईश्वरी परी आध्यात्मिक गुरु मगरी 26 इयर अंतो संन्यास स्वीकार केले मगरी केशव भारती संन्यास दीक्षा गुरु संन्यास तरी जगन्नाथपुरी गेलो मगरी कई 4 वर्ष वृंदावन दक्षिण भारत संपूर्ण भारत भ्रमण केले मगरी जगन्नाथपुरी वापस गेलो 18 वर्ष म्हळ्यार 18 इयर्स थंय राबलो मगरी 18 इयर्स तो 6 वर्ष भक्तजना ಒಟ್ಟು ಮೇಳನು हरिनाम संकीर्तन तंतु कोर्नु आनंद अतिरिकांत आनंद सागरांतु लिप्त जल परम काष्ठा भक्ति प्रकट केले मगरी 34 म्हळ्यार बाकी 6 वर्ष निकड पार्षद ಒಟ್ಟು रामानंदराय स्वरूपदामोदर इत्यादि भक्तजना ಒಟ್ಟು भक्ति गूढ़ तत्व पराकाष्ठा अनुभव कोर्नु दक्कैले अशोन्मादांतु तंतु लेगरिंतु आ मध्य जल मगरी 35th पॉइंट अंत्यलीलांतु श्री जगन्नाथ श्री विग्रहांतु विग्रह आलिंगन कोर्नु तंदु विलेजल्लो ये अपला ये अद्भुत दृश्य पोळोनु पूजारी बोध चुकून पडलो अंतंताय मगरी चैतन्य महाप्रभुन 8 श्लोक मात्र शिले शिक्षाष्टक रचना केले वेद आणि मगरी श्रीमद भागवत भगवद्गीता सारांश अंतोस मगरी संबंध ज्ञानो अभिधेय आणि प्रयोजन अंत मिळता साधना भक्ती भाव भक्ती प्रेम भक्ती अंतो प्रगट केलेले सर चैतन्य महाप्रभू कोण भक्ती रसाचे प्रॅक्टिशनर अँड प्रीचर सर इज अ प्रॅक्टिशनर एज वेल एज अ प्रीचर हरे कृष्ण महामंत्र हे शिष्टाष्टकाचे सारांश ताजे कॅप्सूल फॉर्म सांगले हाजीने मात्र एकलाक शुद्ध जावन वैकुंठ प्राप्त जाता मगरी 40th पॉइंट चैतन्य महाप्रभु जीव चरित्र दोन प्रमुख ग्रंथ मिळतात एक फर्स्ट ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामीन रचना केलेले दोन्हीचे श्री चैतन्य भागवत म्हणून ते वृंदावनदास ठाकुरान रचना केलेलं वृंदावनदास ठाकूर म्हळ्यार व्यासदेवाला तात्पुल्य ज्ञान आशिल्लें कवी येतो कळवा अनेक बुक आसा चैतन्य मंगळ कळवा मगरी
41st पॉइंट इंपॉर्टेंट जानो चिले कृष्ण भक्त रूप धारण के कोनो आगिल कसला कत कारण कसला मनुष्यला तीन आंतरिक निका तीन बाह्य कारण स तंतो आंतरिक कारण एक राधा रानी प्रेम कृष्णा का पूर्ण जानो बंधना गले कृष्णा का ये प्रेम अनुभव को इच्छा कृष्णा जागृत जले दोन्ही कसं मारी राधा राणी ले भक्ती ये सेवा त्याची स्वभाव कसं आहे त्याची रुची आस्वादन कर का मनुष्य इच्छा मागीर तिन्ही मला बरीच संक्षिप्त सांगता म्हळ्यार वेळ लावले सांगता म्हळ्यार तिन्ही कसं मारी मेघला आणतो म्हळ्यार कृष्णांतो विशेष गुण कसं आहे त्यांचं कितले आकर्षण त्याचे आकर्षण कसं आहे त्याची राधा राणी आणि भक्त जे सकट मी गेले इतले दृढ प्रेम भक्ती तू आसक्ता अज्ञान अशी कशी कशी ते स्वयं म्हाका अनुभव करता म्हणून इच्छा तीव्र जाशील इच्छा ते अवतार जे नायलो म्हळ्यार एक एक्झाम्पल सांगितलं सर म्हणजे मलगोवा आंबा पुरा केला असलं तुम्ही ना मलगोवा म्हळ्यार त्या रुचीरी त्या फॉर्म्युला असता का फ्रॅग्रन्स अँड स्वीटनेस अशी आंबो त्या रुची हांवें केला तो आंबो बडो चाची कळ्ळें तें रुचच ना ते आंब्याक कळना ते आंब्याक अनुभव करूं जायना आमकां बरो अनुभव करता खाची जनाक तशीच कृष्णाक ते भितर आशिल्ले ते गुण आनी ते भक्ती रुची तेजे आस्वादन करूं जायना ते एक भक्ता रुपारी कसले म्हणून आस्वादन करया म्हणली करून आयिल्लो कळ्ळें भक्ता रुपारी ते तेजेर कस्य मगर एक बाह्य कारण सर वृंदावनी लीला फस्ट कारण वृंदावनी लीला आनी ताची भक्ती रस भक्ती लोक जनांक प्रदान करून तांगेले हृदया भितरी हृदयांतू कृष्ण प्रेम स्थापन करता म्हणून इच्छा दोन्ही कसं म्हणाले युगधर्म हरिनाम कीर्तन संकीर्तन जप प्रचार करचे ते इच्छा तिने कसं म्हणाले अद्वैत आचार्य तुमच्या सगळ्यांक तसं स्वयं तो भगवान शिवाला अवतार ताणें कसं केलं मग त्यांनी अवताराचे पुढे प्रार्थना करून सुरू केला मस्त जरा अशें तपानुष्ठान केलें म्हणजे चैतन्य महाप्रभू अवतार ज्यान येवन हे जनाक अशें न्हय हे पती ध्यानाचे जना हे कलियुग मनशांक उद्धार करचे इच्छा ताका तीव्र जान आशिल्लें कळ्ळें ते इच्छा पूर्ती करूंक भितर चैतन्य महाप्रभू अवतार ज्यान आयलो म्हूण सांगिल्लें अशी तीन बाह्य कारण तीन आंतरीक कारण आसा चैतन्य महाप्रभून हे भक्तांक एक अवतार ज्यान विचार आशिल्लें कारण हांव संक्षिप्त हांव सांगलें लास्ट पॉइंट 42nd पॉइंट चैतन्य महाप्रभूले ही हरिनाम संकीर्तन प्रस्थान आमगेले श्रीला प्रभुभा स्वामीन शिरसा वाह केले आनी इस्कोन म्हणलेले एक व्हड घर स्थापन केले हे प्रस्थानाचे लाभ विश्वांत आशिल्ले जे पुराय अनुभव करता आसाची ते विश्व ज्ञान आशिल्ले विश्व जनाक आशिल्ले एक स्थापना ते इस्कोन म्हणलेले त्यावेळेस ताका ते निमती हाका एक MNC म्हणून म्हणटाची इस्कोनाक MNC म्हळ्यार कसं जालें मल्टीनॅशनल कॉन्फ्रन्स म्हणून सगळे जनांक मेळचे म्हणजे सगळे देशवासीने ಒಟ್ಟು मेळचे अशें जागो म्हणून MNC कळ्ळें ते तुमकां वळून कितें सांगिल्लें तशी आमकां सांगुया बोलो जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय गौरांग प्रभु की जय हरिनाम संकीर्तन की जय गुरु पूर्णिमा महा उत्सव की जय ये विषय वेद पुराण हरे कृष्ण TV YouTube मगरी महाजन महाभक्त गेले प्रवचन प्रभात बुक्स आदि हे पुराण फोर करून ते मंथन करून ताचे ज्यूस आसता ते रस ताचे रस्सू ताचे सार काणू तुमकां पान करून दिलेले तुमकां कळ्ळें हाचे रुची कितले जनांनी आस्वादन केल्ले म्हणून म्हाका एक अंदाज ना कळ्ळें ते हांव इतले पुराय आतां उलयलें कसं जालें पुराय चुकी सांगूंक गेलेली हांव तुमचे लागीं माफी मागता कळ्ळें इतले पुराय हांव सांगू न्हू आतां म्हळ्यार वेळ उपरी गेली निमती आतां हांव आमगेले हे वाणी हांगा समाप्त करता तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद हरे कृष्ण
हरे कृष्ण. Over to Mataji. हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमका. तुम्ही दिल इतले टाइम आणतो कितले हॉट टॉपिक जाल्यार वरे आमका संक्षिप्त रीतीरी जाल्यार अर्थ जाव तशी भारी चंद रीतीर तुम्ही सांगून दिलेलं आसा जी. तंतुय आमका खंयचे पॉइंट सोण अशी प्रत्येक सत्ययुगांतू असले द्वापर युगांतू कलियुगांतू कशी पीत वर्ण जावन गोल्डन हेम बनणारी आमगे का देव प्रकट केलेला आसा जी म्हण सांगून आमका सांगिल आसा. तशीची हरी कशी मिशन हे हरिनाम म्हळें एक मिशन कशी चैतन्य प्रभुजीन स्टार्ट केले तशीची पुरा मिशन तू कशी एक अस्त्र असता तशीची हे भक्ती प्रेमांतू अस्त्र म्हण सांगल्यार हरिनाम संकीर्तन म्हण सांगून आमकां मना केलेलं तुम्ही. मस्त धन्यवाद. आणि तुम्ही आमकां सांगून दिलेले भक्ती रसाचे प्रॅक्टिशनर आणि प्रीचर जावन आशिल्ले हांगेल विषय मस्त तुमका धन्यवाद प्रभुजी. तशीची तुमगेले एक्झाम्पल मलगोवा आंब्याचे आमके केन्ना उडगास असता तुम्ही सांगिल वरीची ताचे खेळलेल्यांकच गोतू तशीची भक्ती रसान व्रत कोण घेऊन असत की तांकां मात्र हाजी रुची कळचे म्हण सांगून आमकां मना केलेलं प्रभुजी तुम्ही. थँक्यू. धन्यवाद. आता टाइम उणे आशिल्ले निमित्त आम्ही नेक्स्ट टॉपिकाक वचूया. नेक्स्ट टॉपिक पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभू. हांगेले पास्ट टाइम्स तांगेले चाइल्डहुड आनी युथ तशिले पास्ट टाइम्स आज आमकां सांगच्या येता आसाची हिस ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभुजी. हांगेले परिचय सांगता आसा. हांगेल अम्मा सुमंगला एस कामत. हांगेले पूरा परिवार हांगेल मालगड भाव धाकले भाव भयणी सक्कट जन काशी मठा फॉलोवर्स तशीच हांनी पुरा थंयचे देवस्थानाचे सेवादारी जावन आसाची. हिस ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभुजी हांनी परम पूज्य जावन अशी जयपताका स्वामी महाराज हांगेले शिष्य जावन आसा ती. हांनी इस्कॉन जॉइन जालेले 2017 अंतू तशीच 2019 अंतू हांगे इनिशिएशन जाता. हांगेले भजन कीर्तन आम्ही पुराजन ऐकले ती एस्पेशली ह्यापटी 2022 एंट्री करता असताना ह्यापटी संजय दुखून निरंतर हरिनाम जप हरिनाम संकीर्तन आयोजन केलेले आशिल्ले. तंतू प्रभुजी आणि तांगेल ग्रुप ऑलमोस्ट 12 o'clock टायमान तू कितली चंद कोरनु तितली एनर्जेटिक आणि एंथुसियास्टिक रीतीरी हरे कृष्ण महामंत्र जप केले म्हणून सांगल्यार भारी लायक आशिल्ले. पुरा कोण पुरा 12 घंटे आशिल्ली ती तांणी पुरा जन पळोवन आसतली ती 12 घंटे म्हणून ताका कळणी तितली लायक रीतीरी प्रभुजी तुम्ही आणि तुमगे टीम हरिनाम संकीर्तन केलेले पळयले ती. तशीच भागवत मासांतू प्रभुजी हिस ग्रेस परमेश्वर गौर प्रभू हमका असिस्टन्स वरे कोरनु तांका प्रीचिंग कुकिंग गार्लँड मेकिंग खंयचे नमुने सेवे प्रत्येकांतू ऑलवेज रेडी असतंती. बट हांगेले मिशन युजुअली विलेज प्रीचिंग हांगे इष्ट पावून हांनी करचे हांका विलेज प्रीचिंग म्हण भारी. तशीच भागवत पुराण कोंकणी हांनी एक पटी लॉर्ड हांगेले कोण बनेगा करोडपती तसले टायपाचे क्विज कॉन्टेस्ट दवरलेले कोण कृष्ण भक्त म्हण सांगून हे कृष्ण भक्त अंतू तेज फॉर्मॅटारी तंतू एक्सपर्ट टीम म्हण सांगिल्यांतू हिस ग्रेस रत्नभूषण गोविंद प्रभुजी हांनी एक्सपर्ट टीमांत आशिल्लींत मात्र न्ही पुरा पार्टिसिपेंट्स हांकां हेल्प बरें केलेलें आसा. पुरा पार्टिसिपेंट्स हांकां पॉइंट्स मेळच्याक बरें हेल्प केलेलें आसा आनी भरती मोटिवेट केल्या ती ताकाची तुमकां खूब खूब धन्यवाद. थँक्यू प्रभुजी. तुमकां आयचे ह्या प्रोग्रामाक स्वागत करता सर. हरे कृष्ण महामंत्र सांगून हांव तुमकां स्वागत करता. ताचे नंतर तुम्ही आमकां आनी काही श्री चैतन्य महाप्रभू हांगेल विशय जावन आमकां आनी काही सुमार कळचे आसा तुम्ही सांगू येता. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. स्वागत प्रभुजी. ओवर टू यू. हरे कृष्णा. थँक यू माताजी. डॉक्टर अपर्णा माताजी तुम्ही जायते सांगिले तुतले आम लायक नाही इथे आमगेल सेवा इथे करूच अशें भाग्य मेळटा तरी मसल्यारी आमगेल गुरुल कृपा तशीच चैतन्य महाप्रभुल कृपा तशी आमगेल सिनियर वरिष्ठ भक्त आले तांगेल कृपा तशीच हे कोंकणी यंतूंची भागवाग बिमच्या मेळ्यान भागे तशीच मुरलीधर चरण प्रभुल ते कृपा तांचो हांव दंडवत नमस्कार करता. तर तुमगेल सगळ्या आशिर्वादान आमची सगळ्यांकी देवाल
कथा नाले तंगेन पास टाइम को भागवतांतु सांगता ऐसे 4 विषय प्रधानत देवान दिव्य गुणगान दिव्य नाम दिव्य लीला तशीच दिव्य अर्चा विग्रह सेवा तवळी देवाल ते दिव्य लीला इत्यादी अंगेनु धरती रे ये लीला करता म्हण सांगल्यारी आमका कशी पण कोण देवाचेरी वापास आकृष्ट कोनु तिरच्या आमगेल ते स्थायी जाम नसिले धास भगवान देवाल सेवा करचे बेगे जाम आमका वापास पोळम छे बेगे जाम देवान आमची कृपा करचे तवळे ये चैतन्य महाप्रभु फायमी सक्तानी ये वैष्णव संबंध चर्चोळ एक विशेष दिवस था गौर पूर्णिमा आता प्रभूंच्या दिव्य जाम तजे एडवेंचर कशी जल्ल्या म्हण सांगून दिले आमका तवळे चैतन्य चरितामृतम आदि लीलांतु 1.14.1 तंतु एक इंपॉर्टेंट एक श्लोक है सर कथांचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामितम तजे ट्रांसलेशन इतना ट्रांसलेशन बेस श्रील प्रभुपाद की जय things that are very difficult to do become easy to execute if one somehow or other simply remember Lord Chaitanya Mahaprabhu. But if one does not remember him, even easy things become very difficult. To this Lord Chaitanya Mahaprabhu, I offer my respectable obeisances. तो चैतन्य महाप्रभु कृपा समजल्यारी इथे आम्ही शुरुआत करचे वेळे करता है मुखम करोति वाचालम पंकुम लंकयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारण तो चैतन्य महाप्रभु तो उद्गास तंगेने का स्मरण के ल्यारी कसले दुष्करम जाणचिले कृत्यम का आसानी करू असता तशी तंका विसरताय तरी मसल्यारी चा सुलभ ध्यान को रोशन का इरिलेगेन हमका करू का जायत प्रयास था तवळे चैतन्य महाप्रभुली बाल्य लीला 1 2 3 20 मिनट तक समय सर तो मैक्सिमम ट्राई करता 2-3 लीला एंकोरचे बेजा चाहे एक सुंदर लीलता आमगेले गुरु महाराज श्रीला जयपताक स्वामी गुरु महाराजन रिसन जान सांगिलेले लीलता तंतु निमाय निमाय पंडित म्हणता गेले बाल्यकाल नाव तवळे तंका ये सिक्वणे जान वेद पढ़ना बेगे जानु बोळोम चाका तंगेले आवसु बपुस सची माता नि जगन्नाथ मिश्रा तंका तालपर्य काना तवळे ये निमाय पंडिताला कशी पण गुरुकुलांत वचून सिक्कू कामळे जायती आशा तवळे एक दिवस इति करता म्हणलेरी तंगा जैत साधू क्लाहग उद्दून प्रसाद दिवप जैत सत्संग करप तशी जायती सेवा करचे चा श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार तंगेले तवळे एक अशीच एक फीस्ट चमकेला दिसा तनी पंडे काला म्हणलेरी ये पोट किलवे पोटांत तन प्रसाद सग दिव मणकुडम म्हणतली तंतु तवळे ये प्रसाद ग्रहण करून जाने आपणे तनी ते डिस्पोज करतेनी बाहेर तवळे एक दिवशी ती करता महिलारी सची माता एक दृश्य देखता ये निमाय पंडित ये उच्चिष्ट पळल कडे बेसूनु ते मणकुडांत हुनु ये उच्चिष्टनी सग काढता अशी ते दिकिन आपणे ना सची माता सांगता तू अंग बेसू छे नाही ते पायकेळ पळ्या तू इथे थांगुचेन बेसल्या आम सांगता तवळे तो हंगता निमाय पंडित सांगता इत्ती कोरसे मक्का वळ्ळ विद्याभ्यास कायना ये चांग की बल्लाव की इति म्हण कोळोसिले त्राणी नाल्या मका विद्याभ्यास ना तुमिल्यार मका सिक्कूक बळे नाही तळा आमका शेमान आंग करतलो चांग की बल्लाव म्हण तवळी ये दिक्कुनु थंगसिले जैते गोपी तल बादसिले तनी ब्राह्मण स्त्रीगळ सहंगताई आमगेल चेरडू स्कूल आवचे बिगेजान तालपर्य काणी पक्षे ये चेरडूचो सिक्कूच बिगेजान इतना त्राणी करता इति दुगुन तुम्ही तका गुरुकुला सिक्के नाही चढ़ एंट्री डाल नाही मुसंता तवळी ये दिक्कुनु जगन्नाथ मिश्रा संगत ऐत महिलारी शेरी दरा तका स्कूलांत एं करताई म्हणून तशी चैतन्य निमाय पंडिताका स्कूल स्टार्ट करता विद्याभ्यास तंका गुरुकुलांत चेरत करता ते एक लीला दुसरे एक चांग लीला म्हणून सांगल्यारी आम्ही ये परिक्रमा आवचेवळेरी हिस होलिनेस राधारमण महाराजान तंग निहंगिले लीलता चा सुंदर जानेसली लीलता मुरारी गुप्ता हंगिल्यारी श्रीराम अवतारांतु हनुमान जानेसिल तन्यता चैतन्य लीलांतु मुरारी गुप्ता तवळे एक वेळे मुरारी गुप्ता हंगिल्यारी ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯಾವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತಾಲ್ಪರ್ಯ ಸಿಲೆಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿದ
तांगेले हेंगी सगळं एकच आता आहार नाल्यारी आम्ही दिकूचे भौतिक पदार्थ सगळं एकच म्हळ्यार एक सिद्धांत तवळे एक दिवस तिच्या तमंगल्यारी आणि प्रसाद खमचे बेगे जान बेसलेले चा थालीरी सगळं विभव समृद्ध जान प्रसाद सगळं वळल्या तर त्यांनी प्रसाद ग्रहण करचे बेगे जानेशी बेसले तर बेसचे वेळेरी त्यांनी महामंत्र सगळं जप करले जैसे महाप्रसादी गोविंदे सर्व जान प्रसाद ग्रहण करू वत्ताय तळतानी चमच्या वेळेरी तांगेले मत्या उंचा वेळानं एक धार गती पडता तळतंचे निमच्यानी ये धार खत्ते तुने तामळे नंका मनान जाईनी तळताची त्यांनी लोकटवशी उंचार कोण चोयना पडे ना चैतन्य महाप्रभु विश्वरूप ते निमाय पंडित विश्वरूप दर्शन दाखवून त्यांनी मुक्ती जायता तवळी या निमगीता तुम्ही इति करताय मी आमच्या न प्रसादा मुतुचे शेरी वे निमता तवळ निमाय पंडित सांगता तू सांगत नव्हे ये सगळं एकची तर मेरे प्रसाद मुक्त जाऊन इतकी व्यत्यासू तुम्ही खाई मग त्यावेळी ते अंतुल्यानं तका सांग मनांगोन दिता सगळं एक नाही मग तुम्ही भागवतांत सांगताय ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते तर तो फरक कसं म्हणलं नाही का सिंपल जाणू चा एक रसपद येन सांगून तांका मनांगोन दिता दुसरे एक कथा लीला म्हणून सांगल्यारी हे चैतन्य महा निमाय पंडिताल गरकडे सची माता आणि जगन्नाथ मिश्रा त्यांनी जायती वैष्णव सेवकरचे एक परिवार तवळे कशिला रे तांगेल गरकडे ब्राह्मण येता वत्ते असचेच तवळे खटी ब्राह्मण येतोले श्रेष्ठ ब्राह्मण तळ ब्राह्मण आले की प्रत्येक आता म्हणून सांगल्यारी ते ब्राह्मण 4-5 गरकडे उचून भिक्षा मागून त्यांनीच तांगेल हाताने रसोयंत अडकळे वचून इथे 5 करून देवाक भोग चोन भोग लागून त्यांनी प्रसाद ग्रहण करचे तवळसाची माता भारी संतोष देतलो उचले श्रेष्ठ वैष्णव सवे तवळ तांगेल गरकडे एक हफ्ता राष्ट्र करचे बेगे जान तांगेल गरकडे रब्बूचे बेगे जान विनंती करता तशी ब्राह्मण समज जाता तशी ब्राह्मण अगले नेक्स्ट डे सकाळी तांगेने प्रभात कार्य सगळं करून गायत्री तांगेल सर्व देवाल पूजा सगळं करून भिक्षे वताय ते भिक्षे मिळेल इतकी म्हळ्यारी त्यांनी एकड करून ये सची मातान दिलेले सौकर्याला त्यांनी व्यंजन सगळं अडकलेन तू चांजान कोरून देवा भोग लागे तर भोग लागून त्यांनी गायत्री नाल्या तांगेले इतकी म्हळ्यारी ते देवाल स्मरण करच्या वेळेरी यांनी मायेवन ते प्रसाद फुल्ल खातोल तवळे 5 मिनिट नाल्यारी 10 मिनिट जान आपडे ना ये ब्राह्मण दोळ तर नको चोयना पडे ना निमायेन ये आहा प्रसाद खातत तवळे दिक्कीना पडे ना पण मागते आधीशी हात दोर हरी 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 कोण सांगताय तवळे हरी हरी शब्द ऐकून सची माता वेता सची मा येवन पुकारता इतकी जले तवळ त्यांनी सांगताय चोय तुमगेल श्रद्धाने ती केले आम देवा भोगला गेलेलो पशे ताणेन खेळले तवळे उच्चिष्ट जले कशी आम्ही खामचे तवळ त्यांनी सची माता ते ब्राह्मण आली की माप मागून घेता क्षमा याचन करता इथे म्हणला तो सान चिरडू ताका कळली नव्हे तर तुम्ही काही कराय दुसरी देवाक भोग लगे तर तो ब्राह्मण सांगता नाही हांव एक फावटे देवाक भोग लागून इतकी ते ग्रहण करचे तवळ म्हाका देवाने आजी मनांत नाल्यार मिगेल मात्यार सांगिल ना आजी आमच्या आशिल्ले तेनकून कळपना तो छान बालक ताका कळना न्हय कळपना तवळसाची माता सांगता न्हय तुम्ही अशी करता तरी म्हटल्यार ब्राह्मण शाप आमगेल कुटुंबा येता तवळ आमगेल परिवारात येमच्या न्हय तवळ तुम्ही क्षमा कर ए दुसरी भोग लागे आहे म्हणता तवळी तांगेल ते प्रार्थना क्षमा याचन स्वीकार करून दुसरी तो ब्राह्मण भोग लागता भोग लागे ना पडे न्ही दुसरी फावटी शीच निमाये खाता तवळी सांगता हरी 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 तवळ दुसरी शीची सची माता येता तवळी सची माता एक प्लान करताय म्हळ्यार दुसरी क्षमा याचन सांगून दंडवत नमस्कार करताय तवळ जगन्नाथ मिश्राय दोन्ही मोड सांगून सांगताय तुम्ही कशी पण कोण एक वेळ लगेन देवा भोग लागून तुम्ही प्रसाद ग्रहण करा नमस्ते आमका भारी संकट कष्ट जाता तुम्ही ग्रहण करणी तरी म्हटल्यारी आम्ही प्रसाद काणी म्हणता तवळे सांगून ऐक ना पडे ना दुसरी तो ब्राह्मण देवाक भोग लागेता तवळी जगन्नाथ मिश्र ते करता म्हटल्यारी तांका एक सेपरेट ये निमायाका सेपरेट एक कूडांग घालून तांगेले डोर बंद करते तवळी दुसरी देवा भोग लागेता भोग लागून दुसरी देवाक
अपेता यो ब्राह्मण चाम प्रीतीन तवळी दुशेरी निमा येम थंगा ये प्रसाद ग्रहण करची मात्र नाही ते कूडी नाला ते प्रेयर होळांतू सगळ्याकडे उपसिता तवळे दीक्षानी भारी कोप येता ये ब्राह्मण दुशेरी हंगाता हरी 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 आज कसले दीसू मका ये प्रसाद हमचाशील नाम संग तवळी चैत्य निमाय संगता उल्लेशी उल्लेशी म्हणून तका चतुर्बाहु विष्णु रूप दर्शन दिता आणि सांगता तू तले प्रीतीन अशी भोग लागे ना पडे ना मका थंग भितर बेसवसन आहे ते दुकुन आम्ही ये प्रसाद ग्रहण करता मग तर तू तेल भारी प्रीती असेल देवा संकेत म्हणाले आम्ही त्यांता आमका ये प्रभुपादान सांगून दिलेले आम्ही भारी प्रीतीन रसोयेन इथे देवा भोग लगमच्या वेळेस आमगेल विचार हरिनाम नाल्यारी भगवान देवाली गुणगान लीला स्मरण करून कशी की यशोदा मैया नाल्या त्यांनी गोप स्त्री त्यांनी करच्यानी तशी आम्ही करताय तरी म्हटल्यारी देवी तंतू स्वीकार करता स्पष्टता तंतू एक सांभाळांतून आमका मिळता तवळी चैतन्य निमाय संगता तू हे भायर कोणाला सांगू नच म्हण सांगल्यारी चैतन्य महाप्रभू म्हणल्यारी एक छिन्न अवतार तर ते दुकुन ब्राह्मणाला सांगता तर मी ब्राह्मण तंगेली याचन सांगून सांगता तुमका ये दिसा असे एक दर्शन तुमका दिन काम तर तो निमाय सांगता तुका दिसा हे दर्शन मिळता म्हणून सांगून भारी संतोषारी तो प्रसाद सगळा तगेल देहार सगळ्याकडे लावून भारी संतोष एक्स्टसी तो बता ये तिनी बाल्य लीला आम्ही यव्वन लीला हरे कृष्ण माताजी उत्तिल मिनट लेन काढे आता टाइम कंटिन्यू करूया प्रभुजी कुतिल मिनट 5 मिनिट या 10 मिनिट प्रभुजी एक मिनिट सांगा प्रभुजी तुम्ही कंटिन्यू करा इंटरेस्ट असेल हरे कृष्ण थँक्यू माताजी तंतो एक चाय का सुंदर लीला आहे तसं ये केशव पंडित काश्मीरी त्यांची लीला तुम्ही सगळ्यांनी पळलेल्या असं का त्यामुळे आम्ही इथे करतो म्हणल्यारी ये चांत कासीले चा लिहिलं असं तर मी परिक्रमा करच्या वेळेरी तंतू एक ड्रामा आणि सद केलेलं चा लिहिलं तर मी कसं ते जे को याद उडगा असेल मग थोडा ते शेअर करू प्रयास करता तवळी चैतन्य ये निमाय पंडित कशी ईश्वरपुरी थुकुनु तंका ये नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तंका तो इनिशिएशन मंत्र हरिनाम दीक्षा मंत्र मिळता तंतु थुकुनु भारी एक्स्टसीरी तनी कीर्तन करून ते नवद्वीप गाव सगळोची सगळं दिसाय कीर्तन चलतस मग सांजवळ जाय ना पडे ना श्रीवासांगणातू स्पेशल एंट्री म्हळ्यार श्रेष्ठ वरिष्ठ भक्तांक तांका पोवून कीर्तन करचे भारी चंदेन तवळी तांतू सगळे एक्स्टसीरी इतले आनंद मिळते असले तवळी एक दिवशी तिच्या तम सांगल्यारी छांदिगास म्हळ्यार मुस्लिम राय आसलेलो तवळी बाकीसिले ये ब्राह्मण तागेले वचून सांगतायत म्हणून सांगल्यारी अशी ये श्रेष्ठ जामनेसील मंत्र अशी ओपन जान गायन करचे न्ही हे ब्राह्मणा विरुद्धता म्हणून ताका फट्टी सांगून सांगयताय तवळे सांगून येना आपणे छांदिगास एक दिवस येवन आणि कीर्तन करचे एक मृतंग असा ते मृतंग फुट्टेना आपणे तांनी हे बागशील भक्त सगळे वचून चैतन्य महाप्रभूली प्रार्थना करताय अशी सगळं जाल्ले तवळे आमकां कीर्तन करचो आशिल्ले अनुमती नाम तर चैतन्य महाप्रभू सांगता तुम्ही काय भिंची ना तुम्ही काय करचे तुम्ही सगळ्यांनी इतले आळ मेळत की तुतले आळ मेळणू आम्ही सीधा ये चांदिगासिले महलांत तंगेले कोठारांतू आम्ही वचून आज कीर्तन करचे तर भारी संतोषान नित्यानंद प्रभू सगळे मेळणू उत्तिल भक्तांक एकड करूयात की सगळ्या भक्तांक मेळणू त्यांनी सीधा ये चांदिगासिल महलांत कीर्तन करू बघताय भारी चंदेन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो उतले आनंदारी घंटों तक ऐसा कीर्तन करून त्यांनी चांदिगासिल महलान पंपताय ते महलान पावन आपणे दृश्य दिकून चांदिगासी भित्ता
भिवन वापस भायर येवन चैतन्य महाप्रभू प्रार्थना करता तुम्ही त्या येतील प्रयास कोण अशी करताय तुम्ही काही कराय तुमका हे शांत जाय चुके आणि तुम्ही भितरेन उल्ले याय सांगता तर चैतन्य महाप्रभू सांगता ना तुम्ही हरिनाम करू सिले ये आमका सांगशन दिता तरी मसल्या मात्र आम्ही तुमगेले भितरेन नाल्या तुमगेले महला येऊन संभाषण चर्चा करताय म्हणून सांगता तवळी ये चांदगाज सांगता तुम्ही गेलो नेफ्यू इथे म्हण सांगल्यारी नीलांबर चक्रवर्ती का यो अंकल म्हणतो सांगता चांदगाज तवळ सांगता तू मे गेलो नेफ्यू ता तुम्ही काय तुम्ही अशी बाहेर बसून उल्लमचे ना तुम्ही भितरेन उल्ले याय म्हणून सांगता तवळी नित्या चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद प्रभू सांगता शेरी तुम्ही उचून उल्लोने याय तशी भितर वचून त्यांनी उल्ले येत आहे तो उल्लोम चवळेरी ये चांदगाज सांगता काली म्हाका एक सपन येयले हे सपन येयले नाही दृष्टांत जावनु नरसिंहदेव येवनु तू इत्याये हरिनाम करचे बंद करता म्हण सांगून म्हाका तांगेले ते नखम आम्ही रोज नरसिंह प्रयास करते ना ते नखान करताना तांगेले हृदयार त्यांनी कशी की हिरण्यकशिपू त्यांनी मर्दन केलेले तशीच मर्दन केले त्यांचे ते ये तांगेल हृदय तांका दाखवून दितात चैतन्य महाप्रभू ह्योच्या भारी दिल्लो आणि सांगता तुम्ही आमगेले हे मुस्लिम परिवार कोणात मी तुमका बंद करचे ना हरिकीर्तन करचे तुम्ही भारी चंते हरिकीर्तन कराय म्हणून सांगून तांका परमिशन दिता तर चैतन्य महाप्रभू भारी संतोषान वापस ते कीर्तन करचे परमिशन मिळेल संतोषान भारी संतोषान कीर्तन करता आजी आम्ही नवद्वीप मंडल परिक्रमा करच्या वेळेरी तांतो एक चांदगासी समाधी सर्व भक्त वचून तांका दर्शन करचे आसा तांगा आमका आत्ते एक नीम ट्री आणि का एक चंप्या रूप आत्ते आसा तांगा ते चंप्या रूप ये चांदगासी का रिप्रेजेंट करता ये निमाय नीम ट्री निमाय अंगल चैतन्य महाप्रभू आजी आसा तांगेल समाधी थंग वचून आजी ते परिक्रमा वच्चे भक्त सगळे वचून तांगेले आशीर्वाद ग्रहण करचे आसा मागीर एक सनी लिवले लेगीन सांगून आयचे क्लास विराम करू प्रयास करता कोलबेच्या श्रीधर चा एक सुंदर लिहिलं कोलबेच्या श्रीधर म्हटल्यारी आमगेले केळीचे वायू हम पत्ते नाल्या गब्बो ताजे केळे नाल्या पत्ते पान ते सगळं विकूच एक सनूच एक व्यापारी तवळी तो म्हळ्यारी चा देवाल परम भक्तो तवळ तागेल सेवयत म्हण सांगल्यारी दिसा अशी विकून मेळचे दुडवांत नाल्या ते लक्ष्मी तुचे आधा हाफ लक्ष्मी तो इति करता म्हटल्यारी गंगा मायल सेवेक युटिलाइज करता तर भारी संतोष तो सगळं दिसाय चा भारी संतोषार तांगेल जीवन मुखार चलयत पळयत आसा तवळे एक दिसू चैतन्य महाप्रभू तांगेले व्यापार आसतली येतलो येतून बार्गेन करता बार्गेन करून आता एक आणता मसल्यारी तांणी ते काडचे एक ते सामानाक चैतन्य महाप्रभू सांगता नाही तुमका हांव आधा हाफ आणा मात्र दिता तवळी यो कोलबेच्या श्रीधर सांगता ये ऑलरेडी तो हांव ये विकिता नष्टायता तवळी हे लेगीन अजे अर्धता दिताय तरी मसल्यारी हांव कशी मेगेल परिवार नाल्या बाकी सगळं करचे चैतन्य महाप्रभू सोनी सांगता नाही नाही तुका जायत दुड्ड मेळतस हे व्यापारांत ते दुखून तुका हे अर्ध आधा आणाच चढ हे एका तवळी ते कदक अंतू राधनाथ स्वामी महाराज सांगत आस ये नवद्वीपा म्हणून सांगल्यारी एस्पेशली ये सगळं घरकडे उणेचपणी केळी नाल्या ताजे हे सगळे घरकड आसा हे तवळी उत्तुनसा बार हे केळ्या प्रोडक्टाक डिमांड आसतले म्हणून आमकां मनाक करचें आसा तवळी तुतले डिमांड आसा दरारी चैतन्य महाप्रभू दिसा वचून बार्गेन करचे तवळी हे श्रीधर हे कोलबेच्या श्रीधर आल्यार भारी संतोष तवळी तांणी सांगूचे ते प्रायसाक तांची जाय म्हळ्यार तांकां दिमचे तर भारी संतोष ते संन्यास ग्रहण करून महाप्रकाश लिहिल्याच ते एमचे ते अंतू त्यांनी सांगतले
तांच्या जे भारी दृष्टांत आमकां मेळटा तसं कशी निये कोलवेच श्रीतरे जावनेशील तांगेली लीलाम ते चैतन्य महाप्रभु ती अनंतमय लीला तमगे भक्त सगळे सांगूच आसाय म्हळ्यार देवा आली ती पाद सेवा नाल्यार तांगेली ते सेवा करचेशील आग्रह मात्र तवळी श्रीधर सांगत आसा ये चैतन्य महाप्रभु सांगत आसा तुमकां ते जायल्या आशीर्वाद दिनचाम तयार था तुमकां ते माग्यात तवळी सांगत आसा श्रीधर तू कशी की येवन मेगेल घर कड़े ते मेगेल व्यापार स्थल येवन ते बार्गेन करतालो ते दिव्य रूप म्हाका दिसा पळोवचे गती आशिल्ले अनुग्रह मात्र दिल्या प्रभू ततले सुंदर जाम आसतील तामगेले चैतन्य महाप्रभु तर चैतन्य महाप्रभु ती कृपा आसल्यार मात्र आमकां नित्यानंद प्रभु कृपा समजल्यार मात्र आमकां श्री राधा कृष्ण प्रेम प्राप्त करूं जाता तवळी आता सुंदर जाम लीला समयाचे हाजेर 2-3 सांगू प्रयास केल्या इतली त्रुटी जाले आसल्यार तुमी क्षमपा आमकां हरे कृष्ण थँक्यू सो मच हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभुजी इतली भितरी तुमची मारली पुरा सांगिल्ली आसा आमकां चंद्री तिरी धन्यवाद तुमकां तशीच आमकां तुमगेले उतरांत आमकां मना गेले लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु हांगेल कृप असल्यारी खंयचे नमुने कसा नमुने कष्ट असल्यारी कशी ते कष्ट म्हण जायना अशी सुलभ रितीर जाता आनी कोण हांगे फॉलो करना ती कोण हांगेल नांव कशी केना ती तांकां कसले एक सुलभ काम बरे कष्ट रितीर जावचे तशें आसा म्हण सांगून ते पॉइंट भारी आमकां मनाक लागता तशें आशिल्लें तशी कशी आनी चैतन्य महाप्रभु हांकां सान आसतना निमय पंडित म्हण सांगिल्ले तले नांव येवन कशी तांणी एक चतुर्बाहू रूप दाखयलें आसा हे पुरो आमकां विशय हाजे फुडें हांव कोतना आशिल्ले आतां तुमगेले टॉका दुखूनच आमकां हे पुरो म्हाका अर्थ जालो तुमचे थँक्यू मस्त धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्ण थँक्यू सो मच आता नेक्स्ट आयचे थर्ड टॉपिक द लॉर्ड बिगिन्स द टूर ऑफ साउथ हे टॉपिका विशय आमकां उलोवचा येता आसाची हिज ग्रेस उत्तम नरसिंह प्रभुजी हरे कृष्ण माता जी सॉरी फॉर इंटरप्शन टाइम व्हेरी शॉर्ट असं ताजे निमित्त मी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून म्हाका वेलकम करा आशीर्वाद करा पुरो केले म्हळ्यार मिगेल बगे पुरो जाणां गोत्तस आय एम एन इनसिग्निफिकंट सोल म्हणून दे दोन जस्ट हरे कृष्ण मंत्र सांगून म्हाका वेलकम करा स्वागत आसा तशी तुमगेले विषय सगळ्यांक गोत्त आशिल्ले आसा तुमगेले उपदेश प्रकाराची तुम्ही सांगिल वरीची तुमका हरे कृष्ण महामंत्र सांगून तुमका वेलकम करता आसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण थँक्यू सर्व भक्तालय चरणाक आमगेले सादर प्रणाम आज गौर पूर्णिमाचे आदिवास सेरेमनी भारी एक चांग दिवस यो आमकां गौरंग महाप्रभुले एक ब्लेसिंग्स जावका जाल्यार आमी आदिवास कितले एक खंयची मुडारी करता ती ताजेर डिपेंड जावन आसता ताजे निमित्त आमगेले वरिश्ठ भक्तां चरणाक एस्पेशली हिज ग्रेस मुरली चरण प्रभु आनी सर्व वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस रमण हरी प्रभु असो मथुरा माताजी असो राधाकुंड प्रभुजी असो आनी पुरा जाणां भक्तां चरणाक हांव सादर प्रणाम करता आनी आशीर्वाद मागता हे सेव करचेक म्हळ्यार 20 मिनिट्स कितें इट इज इम्पॉसिबल हांव पळयतास की सुमार दिग आसा तुमगेल्या आशिर्वादांतल्यान साध्य जाता म्हणून तुमगेले आशीर्वाद मागता तुमगेले गुरु महाराज पताका स्वामी गुरु महाराजा चरणाक उडपी हांव सादर पुरा जाणां गोत्तस चैतन्य महाप्रभुले साउथ इंडिया टूर खंयचे कोसकर म्हळ्यार आमी ते पदचिन्ह फॉलो करचे कोसकर न्हय जाल्यार आमगेले भारत देश म्हणचे इतले पवित्र जावन आशिल्ले स्थळ ताजे नंतर समाज हांव चैतन्य महाप्रभून हे पुरा गेले नंतर आज प्रत्येक देवस्थानांत आमी पळयता ती कितले भक्त येता ती ते कितले परिशुद्ध जाल्ले आसा चैतन्य महाप्रभू खंयची कारणाक हे पुरा साउथ इंडिया टूर केली तांणी म्हणचे म्हळ्यार तांगेले मूड अर्थ करून दिवचे आमी प्रयत्न करूया फर्स्ट ताजे नंतर स्वल्प जागेचे स्वल्प महिमा आमी अर्थ करून घेवया आमकां पुरा जाणां गोतस की माघ महिन्यांतू चैतन्य महाप्रभून संन्यास घेतले
संन्यास घेतले कुडले तांणी भाव विभोर जावन भायर सरली खंय भायर सरली म्हळ्यार सीधा वृंदावन म्हणले कोण वता सगळे तांणी येदराक गाय एकाने पळयल्यारी सांगता खंय पळय हांव पळय ग्वाल गोपाल तुमगेलो थंय गंगा पळोवन सांगता खंय यमुना उदक आसा खंय तांकां कृष्ण लीला उदक आसा तो आशिल्लो खंय त्या वेळाक नित्यानंद प्रभू अर्थ जालो खंय अरे आनी खंय वता आसा ती म्हणून तांणी कडेन नित्यानंद प्रभून तांकां सीधा शांतीपुरा कोण अद्वैत आचार्य कडेन आनी थंय व्हरून चैतन्य महाप्रभूले संन्यासा नंतर तांगेले ते ट्रान्सफॉर्मेशन ताजे आनंद तांणी किर्तनांत इतले घेता आशिल्ले खंय इवन एक दिवस गेल्यार तांकां अर्थ जाता नाशिल्ले तितले एक आनंद घेता आशिल्ले त्या वेळाक तांकां पुराय जेन्ना दुख्ख जाता आशिल्लें खंय पूण चैतन्य महाप्रभू वृंदावना गेल्यार आमगेली परिस्थिती कशी जाता म्हूण इवन तांगेल्या अम्माक सची माता कळली खंय सची माता म्हणली खंय तूं वृंदावन वचूं नाका तूं वचकाची म्हणल्यार नवद्वीपा लागीं जावन आसा आमगेले जगन्नाथपुरी आसा तूं थंय वच म्हूण सांगलें तशें अम्मान सांगिल्लें म्हणून तांणी कडेन पुरी कडेन भायर सरले खंय ताणें केन्नाची चैतन्य महाप्रभून संन्यास घेतले नंतर तांणी एकल्यान वत्त म्हळ्यार की तांगेले म्हापशे लक्षांतर जन खाली जन मात न्हय प्राणी पक्षी पुरा फॉलो करतात आनी देवाले स्वरूप मनशाक एक उदाहरण ते दाखयल्लें आसा तशी तांणी पुरी वताना की हांणी पुरा जन वट्ट गेली न्ही ते पुरी गेले नंतर वैशाखा म्हयन्यांतूं चैतन्य महाप्रभून एक दिवस पुरा जन भक्त थंय आशिल्ले त्या वेळाक नित्यानंद प्रभू सारके आशिल्ले तांकां पुरा जनाक हात मागून घेवन सांगलें खंय तांगेलें गुणगान केलें पुरा भक्त आले पळया पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णूची बट थंय तांगेलें गुणगान करता आसा खंय तुमी कितले चांग भक्त तुमगेले आनंद तुमगेले एक सत्संगा निमित्त म्हाका कितलो आनंद येता हांव कितले एक एक्स्ट्रेसींत वता तशी अशी म्हूण तांकां गुणगान केलें खंय कडेन लास्टाक दोनी हात वट करून तांगेले मागले खंय आतां म्हाका तुमी एक बूण दिवका म्हाका एक तुमी सहकार दिवका तें ना म्हणचें नज म्हूण सांगून कडेन लास्ट म्हणलें खंय हांव आतां सावथ इंडिया टुरा वचका म्हणल्यार केलें आसा खंयचे खातीर म्हळ्यार एक कारणाक जाल्यार म्हळ्यार सगळे आमगेले भारत देशांत कितले पतीत आसा ती तांगेले उद्धार करचे घोस्कर म्हाका वचका म्हणून तांणी निमगेल खंय निमगेल कुडले हांकां पुरा जनाक एक शॉक जालें खंय म्हळ्यार एक इतलो छंद करून ते चैतन्य चरितामृतांत एक्सप्लेन केलेलें आसा निजदान ते आमी आयकले रे आमगेले हृदयांत आशिल्ले कल्मश एक क्षणांत माय जाता म्हणून सांगतात सो तांकां पुरा जाणां एक असो शॉक मेळ्ळें खंय ऑलरेडी हांणी संन्यास घेवन तितलो छंद आशिल्ले केस पुरा काण बोडलेट जावन आनी तांणी संन्यास जावचे पडे कितले लायक आमगेले संबंध आशिल्ले तितलो आमी एन्जॉय करता आशिल्ले आतां संन्यास जाले नंतर असो सिरियस जालें बट हांगेले भाव विभोर आमी कॉम्पीट करूं जाताना आनी खंयची लेवलार वता आसा ती म्हूण तांणी लेखून घेता आसतना आनी दोनी शर्त घालता आसा ती की हांव एकलोची तेम्याची म्हाका सावथ इंडिया टुरा वचका म्हण आसा जाल्यार म्हळ्यार म्हगेलो भाव विश्वरुपाक सोदूच घोस्कर वचका म्हाका तो गेल्यार आसा ताका सोदूका म्हणून वचका म्हाका हांव एकलो वचका म्हणून तांणी निमगिता खंय तांणी म्हणलें खंय ना साध्य ना कशी तुमी एकले वता ती तुमी वचचे जायना आमी येता ती आमी 4 जण येता ती 5 जण येता ती इवन नित्यानंद प्रभू म्हणले हांव वरके येता तुगेलो लोटू केन्ना तूं खंय वता म्हाका आपूण व्हरता सावथ इंडिया टुरा हांव वरके येता म्हूण निमगेल खंय त्या वेळाक चैतन्य महाप्रभू म्हणटा खंय ना तुका आपूण व्हरूं जायना तुमी पुरा कसल भक्त म्हळ्यार इतलें गुणगान करता आशिल्लें इमिडिएटली तांणी टर्न केलें खंय तुमी कसल भक्त नित्यानंद प्रभून म्हगेले संन्यासी दंड 3 पीस करून तांणी न्हंयत उडयल्लो आसा तूं कसल तुमी भक्त अशी कुरयता तुमी आनी एक जगनानंद प्रभूक मुकुंद प्रभूक पुरा आनी चाश्टेस करून सुरू केलें म्हळ्यार कसन भक्त तुमी तुमकां गोत ना हांव आतां संन्यास घेतिल्लो आसा हांव संन्यास हें रिनन्सिएशन फॉलो करता जाल्यार म्हाका तो कंडिशन आसता म्हाका तितली इजी न्हय तुमी पुरा म्हाका कोऑपरेट करतना ती म्हूण तांगेले वरी उलटाक कंप्लेंट करून भायर सरले तें त्या वरकेची चैतन्य चरितामृतांत इतलो छंद करून वर्णन करून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार दोषरूपा चले खोरे गुण आस्वादने म्हळ्यार ते सांगिल्लें आसा आनी चैतन्य महाप्रभू इतलें गुणगान करता करताची तांगेले दोष रूप चले कोरे म्हळ्यार तांगेले दोश सांगचे भायर सरले जाल्यार काय म्हळ्यार तें एक्सप्लेन सांगिल्लें आसा गुण आस्वादने हांगेले गुण कितले
एक तांणी आस्वादन दिवचे घोस्कर सांगता आशिल्ले म्हणून म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून ते कंप्लेंट केली नित्यानंद प्रभून कसले तांगेले त्रिदंड कट करून उडयला म्हणल्याक नित्यानंद प्रभू मनात लेखता असेल खंय आनी पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णूची हांकां संन्यासी पुरा धांवकावे खंयचे घोस्कर ताजे घोस्कर हांव ते कट करून उडयल्ले म्हणून म्हळ्यार तांणी मनांत लेखता आसा ती म्हळ्यार तांगेले भितर भितर ते एक एक्सचेंज पळय स्पिरिच्युअल एक्सचेंज ते आमी हे करचे साध्य ना ते एक्स्ट्रसी म्हणचे ताजे घोस्कर तांणी म्हणलें की ना हांव कोणाक व्हरना हांव एकलो वता म्हणून लास्टाक नित्यानंद प्रभू म्हणलें की ना ना तूं वता आनी एकल्याक आपूण व्हरी कशें जालें म्हळ्यार तुगेले एक हातान तूं तुगेले कवपीन एक एक्स्ट्रा ड्रेस पूण दावकाना मागीर आनी एक हातान तूं ते कमंडल घेवन वता ती म्हळ्यार उद्दां घेवन वचकाना वताना आनी तूं एक वेळ अशी एक्स्ट्रेसी वचून पळोवन वता तुगेलो तूं कोण पुणे आसका की नाका तुका जागोची घोस्कर तशी अशी म्हणून तांणी तांकां अर्थपूर्त तशी सांगून कडेक एकल्याक कालकृष्णदास म्हूण आसा तो भारी चांग हांव तुका गॅरंटी दिता तूं तांकां आपूण व्हरका म्हणून रिक्वेस्ट केल्ली नंतर तांणी कडेरी ओके म्हणून भायर सरता म्हणटाना कडेन सार्वभौम भट्टाचार्य तांगेल्या घरा मेळता खंय सार्वभौम भट्टाचार्य मेळ्ळे कळ्ळे आनी प्रणाम केले खंय आनी सांगलें खंय म्हाका आतां तुवें परमिशन दिवका विथ द ब्लेसिंग्स हांव साऊथ इंडिया टुरा भायर सरला म्हणून सार्वभौम भट्टाचार्याक अशें शॉक जालें खंय तांणी सीदा तांगेल्या दोनूय चरणाक गट्टी धरले खंय आनी रडचें सुरू केलें खंय हांव कितल्या जन्माचे पापान म्हाका तुगेले एक संग मेळ्ळेलो आसा ते एक सत्संग मेळनाका आतां केलो क्षण जाता मात्र ते आनंद मेळत मेळत म्हणटा तूं म्हाका सोडून वतवे अशी कोर येतवे तूं म्हणून सांगलें खंय सांगता आसतना कडेरी स्वल्प दिवस तूं हांगा रावता म्हणून आनी स्वल्प दिवस आशिल्ले त्या स्वल्प दिवस वळखेची स्वल्प क्षणां वरी आशिल्ली खंय कडेरी सार्वभौम भट्टाचार्यान सांगलें खंय तूं थंय वता नासल्यार रामानंद रायाक मेळकात आनी अशी तशी म्हूण तांगेलें गुणगान केलें आनी दायत म्हूण म्हणटा म्हणटाची सार्वभौम भट्टाचार्य माथी करून पडली खंय पडली कुळ्ळे चैतन्य महाप्रभून भायर सरलें खंय साऊथ इंडिया कडेन साऊथ इंडिया कडेन वताना फर्स्ट तांणी अलालनाथ वता खंय अलालनाथ जग आमकां पुरा जाणां गोतोस केन्ना जगन्नाथाले स्नान यात्रा जाली कुळ्ळे 15 दिवस दर्शन मेळना त्या वेळाक चैतन्य महाप्रभून प्रति वर्ष थंय वचचें आशिल्लें तांगेल्या भक्ताल ओटू थंय वचून ते विष्णूले रूप दर्शन घेता ती बट ते विष्णू रूपान तांणी जगन्नाथा पळयत आशिल्लें थंय वचून तांणी कीर्तन करता ती आनंद डॅन्स पुरा करून घेवन थंय दुखून तांणी भायर सरता ती आनी सांगेला की चैतन्य हांगे चैतन्य लिला मानतू लिलामृतांतू आनी चैतन्य महाप्रभू खंय खंय पुरा गेलेलो आसा ती कोण कोण तांगेले संघ आयिल्लो आसा ती तांकां पुरा जनाक ते एक्स्ट्रसी मेळ्ळेले आसता ताका उदाहरण एक कंपॅरिजन दिलेलें आसा कशें म्हळ्यार एक आमगेले इलेक्ट्रीक वायर सपोज एकल्यान धरले रे कितले शॉक मारता ताका चुकोवचें अनेकला पडटा अशी 1000 जणां नापळे वरकेची त्या पुरा 1000 जणांक शॉक मारता पळय ताचे प्रकार सांगेला आसा चैतन्य महाप्रभू ते फॉलो केलेले तांगेले सत्संग आयले तांकां पुरा जनाक तितली एक्स्ट्रसी मेळ्ळेले आसा ते एक्स्ट्रसी घेवन तांणी गांव गेल्या वरकेची तांगेर असोसिएशन घेतल्या वरके तितले एक्स्ट्रसी मेळता म्हळ्यार लेख घाला चैतन्य महाप्रभूले एक मूड हे कलियुगांत कितले इम्पॉर्टंट आसता मनशाक ताचे घोस्कर हे आदिवासी वसू आमी तांगेले लिलाचे स्वल्प आमी गुणगान करचेक अर्थ करून घेवचेक प्रयत्न करून घेत आसा ती ताजे प्रकार आनी सुमार पुरा जागे गेलेले आसा ती एक जागेन तूं तांगेलेंचे व्हडले महात्म्य आसा ते पुरा सांगचेक समय नासतील निमित्त हांव चड फास्ट वता आसा फस्ट तांणी कुर्म क्षेत्र वता ती श्रीकाकुलम म्हणून थंय आमकां गुर्त आसा हे लिलेंत आयकून येवन आसात आमी थंय एक ब्राह्मण लेपर ब्राह्मण जावन आसता ताका वासुदेव म्हणून ताका तांणी कशी ताका मुक्त करता ती ते लेप्रसी दुखून म्हणून आमी आयकला आसा ती तांणी वचून चैतन्य महाप्रभू पुरा जन लेपर म्हळ्यार दूर लागतात 1 किलोमीटर दूर लागतात चैतन्य महाप्रभू इतले कृपाळू म्हळ्यार तांणी सीदा वचून ताका पट्टोवन घेतलं की पट्टोवन घेवन हरिनाम कीर्तन केलेलें खंय तागे लेपर म्हणचें सोण वता सोण वचून ताका एक सुंदर देह मेळत खंय ते सुंदर देह मेळ्ळे नंतर चैतन्य महाप्रभूला मागता खंय तो देवा म्हाका तूं इतलो सुंदर देह दिलेलो आसा बट मिगेलान तूं प्रायड येवची चान्सेस तूं इतलो सुंदर देह दिले निमित्त दय दवर न्हू म्हगे सुंदर देहाकिंता त्या फुडें कंडिशनेची हांव एक भक्ती करचेक म्हाका भारी लायक आशिल्लें म्हणून
तांणी चैतन्य महाप्रभूला सांगली कुडले हांगेले ते कॉन्शियसनेस पळोवन चैतन्य महाप्रभू तांकां ब्लेसिंग्स दिली खंय आज दुखून ते प्रायड म्हणचे तुका लागीं येना म्हणून तांकां ब्लेसिंग्स केले खंय चैतन्य महाप्रभूले करप म्हणचे कलियुगांत कित आस म्हणचे तशी तदनंतर वरह नरसिंह स्वामी देवस्थान वता ती सिंहाचल म्हणतो भद्राचल ते लॉर्ड रामचंद्रा केन्ना सीता माताक रावण व्हरतात आनी थंय पुरा सोदिल्ले जागो तसले जागे पुरा वचून इवन लॉर्ड रामचंद्रा उडगास काडतात आनी कडेरी राजमुंद्री वता ती गोदावरी न्हंय पळयता ती थंय यमुना ते गोदावरी पळोवन तांकां यमुना उडगास येता थंय कृष्णाला 5 टायमा उडगास येता थंय वचून तांणी रामानंद रायाक मेळटा ती तांगेल्या वरकेची थंय 2-3 दिवस राबता ती नंतर विजयवाडा वता ती थंय विजयवाडांचो एक गांवांतून सुमार जण बुद्धिस्ट आसता ह्या बुद्धिस्टाक वचून आनी हरिनाम दिवचे प्रयत्न करता तांणी हांगेले एक्सेप्ट करचे रेडी आसनात खंय तलेरीची तांणी वचून सांगिल्ले नंतर तांगेले लवमात्र साधू संघ म्हणून स्वल्प क्षणांतूच तांणी पुरा भारी व्हडले वैष्णव धाम तांणी वरके संकीर्तन व्हडलो कोण घेवन आयले आसा खंय तदनंतर तांणी तिरुपती वता ती तिरुपती गेल्या नंतर अहोबलम नव नरसिंहा क्षेत्रा थंय पुरा वचून येता ती एक तांगेले महत्व आसा ते हाजे समय अभाव आशिल्ली निमित्त हांव स्वल्प फास्ट वता आसा तदनंतर तिरुपती वता ती तिरुपती वचून ते चतुर्भुज रूप दर्शन घेता खंय तदनंतर थंयची तो गोविंदराजाल देवस्थान लॉर्ड रामचंद्राल देवस्थान वचून आनी लॉर्ड रामचंद्राल वरकेची पूज करता ती वर्शीप करता ती म्हण सांगिल्लें आसा ताजे लागीं कडेची पान नरसिंहा देवस्थान म्हण आसा खंय थंय आज वरकेची पानक कोरून ते नरसिंहाक दिवन प्रसाद रुपार घेता ती म्हण सांगिल्लें आसा तदनंतर तांणी कांचीपुरम वता ती थंय शिवकांची म्हण आसा शिवकांची म्हळ्यार ते कांचीपुरमाक बनारस ऑफ साउथ इंडिया म्हणून ते सांगतात थंय कशी म्हळ्यार भारी विद्वान आसा ती बट चड शिवायट्स आनी पुरा थंय वचून तांगे लोटरापून हरिनाम संकीर्तन कोरून तांणी वरकेची शिवायट आशिल्ले वरकेची हांगेल ते प्युरिटीन तांगेल ते संकीर्तन एक्स्ट्रेसीन तांणी लव मात स्वल्प समय तांणी शामील जावन एंगेज जावन तांणी वरके ग्रेट वैष्णव जाल्ले म्हण सांगिल्लें आसा सची चैतन्य महाप्रभू तदनंतर लॉर्ड वरदराजाले पूज वर्शीप करता ती तशीची पक्षी तीर्थम म्हणून थंय वता ती कडे त्रिकाल हस्ती म्हणून ते सुवर्ण मुखी न्हंया लागीं आसता थंय वता ती कडेरी पक्षी तीर्थम म्हळ्यार थंय देवालय शिवाला व्हडलो स्टॅच्यू आसा थंय ते व्हडले पर्वत हवे ते पर्वता नांव वेदगिरीश्वर म्हणून ते पुरा भारी एक्सप्लेनेशन भारी छंद रिती दिलेलें आसा तदनंतर तांणी कडेरी तंजावर सिटी क्रॉस करता ती थंय वरकेचे एक लेक पळयता ती कुंभकर्ण कपाल म्हणून थंय वरके शिवा देवस्थान आसा ते पुरा वताना तांणी हरिनाम संकीर्तन घेवन वता ती कडे श्रीरंगम वता ती ते लॉर्ड रंगनाथ स्वामी दर्शन घेता ती त्रिची वता ती थंय रामानुजाचार्य तांणी श्री संप्रदाय देखून आयिल्ले थंय वरकेची भारी छान रितीरी संकीर्तन घेवन वचून तांणी श्री संप्रदाय आशिल्ल्या वरकेची आनी पुरा नमुने तांकां कशी कलियुगांत सुलभ जावन भारी सुलभ जावन आमी कशी हे जीवन सार्थक करून घेवचें म्हणून तांणी थंय वचून तांगे फिलॉसॉफी सांगून दिल्लें आसा तें कसले न्ही कलिकाले कृष्ण रूप नाम अवतार म्हणून तांणी हरे कृष्ण महामंत्र दिलेले तदनंतर थंय तांणी एक ब्राह्मण एकलो चाल्लो आमी आयकून आसा हें पुरो लिहिला तो भगवद्गीता ताका वाजूचें येना खंय संस्कृत समा वाजूचें येना खंय बट ताका दिवसा वाजूका म्हण आशी बट तो बसून वाजीत म्हणटा पुरा जाणां ताका पूण हास्सी खंय तुका वाजूचें येना जाल्यार कशें वाजूका तुवें म्हणून बट चैतन्य महाप्रभू तागेले वेगळे दृश्टी घाल न्हू तांगेला वचून निमगील खंय तुका कसन अर्थ जाल्ल्या म्हणून तो म्हणलें खंय हांव एक मूर्ख जावन आसा म्हाका वाजूचें येना म्हाका कसने एक संस्कृत वाजूचें कसने कळतना बट हांव प्रयत्न करता आस म्हणलें तांणी निमगेल खंय तुका कसन अर्थ जाल्ले हांव तूं म्हणल्याक तांणी म्हणलें खंय पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण सारथे जावन अर्जुनाक सेव करतास आनी त्या पळोवन हें म्हाका दोळा उद्दारतास म्हणलें फुडल्या चैतन्य महाप्रभून पटोवन घेतलें खंय तूं हे भगवद्गीते अर्थ कोण घेवचे वाजूचे एक परफेक्ट कॅन्डिडेट तूं आयच्या दिवसा नंतर भगवद्गीता एज इट इज अर्थ कोण घेवन तुगेलें जीवन सार्थक जाता म्हणून ताका ब्लेसिंग्स दिलेले आसा म्हणून सांगिल्लें आसा तदनंतर त्रिशनापल्ली वता ती ते 4 महिने तांणी चातुर्मास राबयले आसा खंय थंय वेंकट भट्ट तांगेले घरकड वता ती तांणी आमगेले षड गोस्वामी गोपाल भट्टाले आनी खंय तांणी व्हडली शिवायट
बट तांगेल घरकड वचून तांणी तांकां कडेन व्हडले विष्णू भक्त कोरन तांगेल भक्त आजी शेडगो गोस्वामी एककडे जावन आसा ती आमकां प्रगत तदनंतर मदुरे वता ती म्हळ्यार मथुरा ऑफ साऊथ इंडिया म्हणून सांगतात मदुरेक तशी रामेश्वरा वता ती तांणी न्हातात थंय धनुषकोटी म्हण थंय नांव न्हू त्या रामेश्वराले दर्शन आनी घेवन तदनंतर आदिकेशव देवस्थाना वता ती तिरुवट्टवर म्हणून थंय आज वरती तुम्ही गेल्यार थंय एक जाग आसा चैतन्य महाप्रभून डिस्कवर केल्या थंय ब्रह्मसंहिताचे ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा तर कन्याकुमारी वता ती थंय वरती तांणी वचून ते नाल्लेलें आसा 3 समुद्र ओट जावचे एक जाग आसा थंय वचून नाल्लेलें आसा आनी प्रत्येकडे वता तांणी हरिनाम संकीर्तन घेवन वता ती आनी तांणी सांगिल्लें हांव एकलो वता म्हणून तांणी खंय वचका म्हणलें की तांगेल म्हापशे हजार जन फॉलो करून वता आशिल्ले की म्हळ्यार तितलेक प्युरिटी तांगेले एक्स्टेसी तांगेले हांगा आशिल्ले तदनंतर अनंत पद्मनाभ क्षेत्र त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम तदनंतर उडपींत वर आयला आसा ती मध्वाचार्याक तांणी मेळ्ळेली आसा ती थंय तांणी प्युर भक्ती बगे तांकां अर्थ कोण सांगिल्लो आसा तदनंतर पंढरापुरा वता ती पंढरापुरा वचून विठ्ठला दर्शन घेता थंय विठ्ठला दर्शन वचून तांकां तांगेलें दर्शन घेता तांकां आनीक एक्स्टेसी चडत खंय ते पुरा एक्सप्लेन केल्यार आसा कशी म्हळ्यार खाली देवा मात न्हय इवन कितले कनिश्ट पतीत जावन आसल्या वरकीची तांकां पळयल्यार हांगेर एक्स्टेसी चडता वता थंय म्हळ्यार तांकां उद्धार करचे घोचकार हांगेले एक गोल तांगेले तशी गेले गेले कडेन तांणी प्रत्येकाक दर्शन दिवचें तांगेले संग दिवचें तांगेले ते हरिनाम दिवचे तांणी प्रयत्न करता आशिल्ली तशी तांणी ते तुकाराम मेळटा ते संत तुकारामाक तांकां दीक्षा दिता खंय आनी सांगता ते पुरा महाराष्ट्राक तो प्रचार करता हे कलियुगा उद्धार करता म्हूण सांगता खंय तदनंतर सोमनाथ वता ती जगन्नाथ वता ती कडेरी द्वारकनाथ वता ती ते द्वारका वता ती तशी पुरा वताना आमी पुरा आयकल्लें आसा ती दंडकारुण्य फॉरेस्टा मुखांतर तांणी पुरी वचचें ते पुरी वता आसतना आमी आयकल्लें आसा ते प्राणी पक्षी पुरा तांकां फॉलो करून घेवन तांणे वरके डॅन्स करचे ते पुरा आमी आयकून आयला आसा ती बट प्रत्येक कडेन वताना कृष्णा हांणी चैतन्य महाप्रभून कीर्तन करता वचचें कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा रक्ष मा कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण पाहि मा राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मा कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कलियुग धर्मा इतलें सिंपल जावन आसलें चैतन्य महाप्रभून आमकां पुरा जाणां उद्धार घोचकर दिलेलें आसा आज आमी लाभ घेवका आनी जालें तितलें दुसरे जनाक दिवचे प्रयत्न करता त्या वेळाक मात्र चैतन्य महाप्रभूले विशेष करप आमगेले गुरु परंपरा मुखांतर आमगेले वरिष्ठ भक्ता मुखांतर आमगेले वयर येता आमगेले वयर मात न्हय आमगेले घर कडेन आमी एक शुद्ध भक्त जावन आसल्यार आमगेले परिवाराच्या ताचे पुरा लाभ मेळटा म्हणून हांव सांगता हांगा हांव प्राप्त येता ओम तत्सत ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु चैतन्य महाप्रभु की जय गौर पूर्णिमा आदि दिवस की जय श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम तुमका पाय कशी फॉलो करता म्हणून एक सांगल्यार लायक कशी पाय कशी फॉलो करता पायची डे म्हणल्यार हरे कृष्ण फाल्यां दिवस गौर पौर्णिमा म्हळ्यार भयंकर व्हडलो दिवस ह्यो आमकां पुरा जाणांक वैष्णवांक तेचे कलियुग अवतार आमकां पुरा जाणांक चैतन्य महाप्रभू अवतार घेवन आयले आसा ती कितले जाता तितले आमी आमगेले देहाचे हाजी घोचकर कसले आलोचन करनाशी जालें तितले निर्जल जाल्यार निर्जल आमी उपास आसता अप टू मून रायज केन्ना चंद्र उदय जाता की थंय पसून आमी उपास करता म्हण सांगिल्लें आसा इतले कट्टनीट जावन करूं जाता उपवास म्हळ्यार 2 अर्थ आसा एक म्हळ्यार आहार घेनाशे अशें दोनीचे उपवास म्हळ्यार उपवास आमी देवाले निखट जावन आसता भजन आयकुचें आसो कीर्तन करचें आसो हरिनाम उपदेश आयकुचें भागवतम भगवद्गीता भक्ताल संघान तूं देवस्थानान तूं खंय जाल्यार थंय तेजे तांगेले तांणी दिलेले हे परमसत्य कथन आसा ताजे बद्दल आमी आमगेले कंप्लीट दिवस आमी तांतू आशेक प्रयत्न करता तदनंतर मून रायज जाले नंतर आमी पुरा कडेन प्रोग्राम आसा अभिषेक आसता लेक्चर आसता तशी एकादशी प्रसादान आमी ब्रेक करता म्हण सांगिल्लें आसा ब्रेक करचे फुडें जाल्यार तितले वैष्णवाक सेव करून तदनंतर ब्रेक केल्यार चैतन्य महाप्रभूले विशेष करप आमकां पुरा जाणां मेळटा आनी
कितले जाता तितले दुसऱ्याक हे वांटूचेक आमी प्रयत्न करता. हरे कृष्ण. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. सगळ्यांक मस्त धन्यवाद. अपर्णा माताजीन कंटिन्यू करच फुडें. आयच्या तिनी वरिष्ठ जावनशील भक्तांनी चैतन्य महाप्रभू विषय गुणगान केलेलं आसा. त्यांनी पुरा परमपूज्य जयपताक स्वामी महाराजाल शिष्य ते इतमितीन महाराजाल विषय येता आसा म्हळ्यार आमकां डबल लॉटरी म्हणल्यार कशें आसता, कितले संतोष आसता, ताजे काही चड संतोष आमकां तशील आसा. इत म्हळ्यार परमपूज्य जयपताक स्वामी महाराज पुरो जाणां ऑनलायन पळोवन आसता आमगेले प्रोग्राम भागवत पुराण कोंकणीका. त्यांनी हे मरुभूमींत आसाचे आतां हे वर आसा तांगेले वर्सां इतली वर्सां आमकां त्यांनी दोन्ही पंथ आशिल्लेच खंय मायापुरातून भायर एक पंथ हे दोन्ही पंथ वळारी तांणी भायर आसचे दामोदर देशांत दुबय म्हळ्यार जाग्यार आसा. तेंची फायचे एक अंगरमळ आसती महाराजाल विषय तुकून तांगेले मुखारविंदातून प्रवचन आयकुचेक आशीर्वाद मेळचेक अवसर आसा. कोविडा नंतर फर्स्ट टायम तांणी भायर वचचे तेन्ना तांणी अमेरिका वतना हांगा टच करून वता आसाची 2-3 दीस जाल्ले महाराज हांगा आसाची. पायचे गौर पौर्णिमा आनी संडे स्पेशल फेस्टिवल आसा हांगा. सगळ्या खातीर प्रार्थना करता आसा आमी महाराजा लागीं पुरा भागवत पुराण कोंकणीका तांगेल्या पुरा बांधवा तांकां प्रार्थना करता आसाची. हरे कृष्णा. हिज होलीनेस जयपताक स्वामी महाराज की जय. जय श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. अपर्णा तुका कंटिन्यू कर. हरे कृष्ण प्रभुजी. धन्यवाद प्रभुजी. तुमगेले सेशन भारी लायक जेवन चल्ले तशीची तुम्ही फायची दिसा काही कसं करूं येतं म्हणून सांगून सगळ्यांक ताजे विशय गोतनातिलें पुरो सांगून दिलेले मस्त लायक जाले. थँक्यू. तशीची तुम्ही कशी ते इलेक्ट्रिक वायराचे एग्जाम्पल दिवन आमकां सांगितलं की लेट अस ऑल प्रे that we all be good conductors of Krishna Bhakti and pass on the Krishna Bhakti to everyone in contact to us म्हणून सांगून म्हाका दिसता आसा. तुम्ही सांगिले तशीची तुमगेले कशी चैतन्य महाप्रभू हांगेले कशी संकीर्तन सांगता वता आसली ती कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष 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 मां. अशी आम्ही सकळ जन चेडू व्हडा पुरा जन अशीची नाम संकीर्तनांत चोल्या म्हणून सांगून सांगता सर. आयचे सेशनांत आमकां तिन्ही टॉपिकारी बारीचंद रितीरी सांगून दिलेले तिन्ही आयचे दिग्गज स्पीकर्स तुमकां तीन जनांकय अपास धन्यवाद सांगता सर. तशीची आयची प्रोग्रामांत उपस्थित आशिल्ले सकळ जन भक्तवृंदांक तुम्ही आता वयसून प्रति एक क्लास ऐकलेले आशिल्ले तुमकां मस्त धन्यवाद. आता चैतन्य महाप्रभू आमकां स्वयं देवाल्याची अवतार म्हूण सांगून आमकां कळलेलें आसा आनी तांणी आयिल्ले बरी आमगेले उद्धाराक म्हूण सांगूनय आमकां कळलेलें आसा. येया आमी सकड मेळून गौर पौर्णिमा म्हळ्यार हे परबेक खुशखुशेरी चलोया म्हूण सांगून तुमकां सगळ्यांक निमगीत आसा. आयचे हे सेशन हांगाची विराम करूयेत म्हणजे जाली एक नरसिंह प्रणाम सांगून आयचे हे सेशन हांगाची विराम करताची. श्री नरसिंह जय नरसिंह
जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंग नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लाददायिने प्रह्लाद लाददायिने हिरण्याकशिपूर्वक्षः हिरण्याकशिपूर्वक्षः शिलटङ्कानकालाये शिलटङ्कानकालाये इतो नरसिंह परतो नरसिंह इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बाहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह बाहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये सर्वकर कमलवरे नखाम् अद्भुत शृङ्गार दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त प्रह्लाद की जय अप्सई सांगता सर 5 सेम टाइम 8:15 अदुकून स्टार्ट करता सची तुम्ही सगळ्यांना 5 चे सेशन सकट जणांनी अटेंड करता म्हणून सांगून विनंती करता सर ह्या प्रोग्राम आयजी हांगा अटेंड करता वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मंत्र कोटि भक्त वृंद की जय हरे 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 कृष्ण प्रार्थना हरे कृष्ण मथुरा माता जी